शिरगावा लोक कोंबड्यो कुत्रे पाळीनात। गावच्या लयराई देवीक कोंबड्यो कुत्रे मानवनात। मात हाली शिरगावा कुत्रे मोठ्या प्रमाणात वाढल्यात। अँटी रेबीजाची वाशिना दिवपी संस्था गावात कुत्रे हाडून सोडटा म्हूण लोक उलयतात। हालींच गावचो एकलो कुत्रो चाबून मेलो। गावात कुत्रे केन्ना हाडून सोडटात ते खंय कांयच कळना। सरकारान ह्या कुत्र्यांची व्यवस्था आनी खंय करची म्हूण लोक मागतात। आमच्या शिरगावात पयलींपासून कुत्रे बीन कोण पाळी नासले आनी हे आतां कोण निर्बिजीकरण म्हणून कोण करता संस्था पळय त्यो कितें करता कुत्रे हाडटा आनी हांगा सोडटा। आमच्या देवळाच्या फाटसून आतां ओपन जागो आहा न्ही, हांगा केन्ना सोडटा तें आमकां कळना। पूण ते इतले झुंडीच्या झुंडी आहा। ऑथॉरिटीक रिक्वेस्ट आहा की तेंच्यांनी सुद्दां हे मातशें हेचेर विचार करचो आनी हे प्रस्न सोडोवचो। आनी ते अशा पद्दतीन आहा की ते ल्हान भुरगे बी दिसत जाल्यार तेच्या आंगार धांवता। गोरवां दिसत बारकी जाल्यार तेंच्या फाटल्यान धांवता आनी त्यामुळे कितें जाता गोरवांकूय धोका आहा, आमच्या ल्हान भुरग्यांकूय धोका। एका कुत्र्या पासून मनीस मरता जाल्यार तेचेर कितें? मडगांवां रेबीजाचेर जागृताय करूंक शाळेच्या भुरग्यांनी रॅली काडली। Rabies, it seems, kills 30,000 people every year. In Goa also we have a very bad statistics of 82 people getting bitten by stray dogs every day. समाजान एक टेररिस्ट कशे जाल्ले आहा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। चौथीच्या बाजाराक फोंड्या पालिकेन मार्केटा भायर बसपी बाजारकारांकडच्यान सोप्याच्या नांवार आपल्याक जाय तशे पयशे घेतल्यात म्हूण वेपारी संघटना बोवाळ मारता। पालिकेन सोप्याच्या पावत्यांनी गुड्डुलसाव केला म्हूण संघटनेचो आरोप। मंगळारा वेपारी संघटना आमदाराक घेराव घालपाची आसा। इतले मजगती रिटायर जावनय सरकारान कांय कर्मचाऱ्यांक सेवा वाड दिल्या म्हूण कर्मचारी संघटनेन फोंड्या निशेध केलो। मुन्सिपाल्टीन जेन्ना 9 जाणांची टीम काडली आनी तांकां सोपो टॅक्स कलेक्शन करपाक घातले, थंय भायर लोकांक तेणी 200-300 जे तोंडान येता तशे लोकांचे वेपारकारांचे पयशे कलेक्ट केले। ज्यो आमचे कडेन स्लिपी आसा तेजे नंबर आसा, त्या नंबरांचे आमी नंबर घालून आमी RTI मागतले। पेनान बरयता, जेन्ना कार्बन पोना घालता तशें ना। जेन्ना कार्बन जर काडलो आनी अशे 200 रुपया घातले थंय मागीर दुसरी अशी रसीद लावन तर 20 रुपया करूं मेळटा, तेजे 10 रुपया करूं मेळटा, कितले करूं मेळटा। म्हणजे असो हो फ्रॉड जाला, हो हांव फ्रॉड म्हणटा। आउटसायड भायर बसता न्ही ते खूब लोक बसता आनी 5 दीस कंटिन्यू बाजार भरता। अंदाज कितले आसता? अंदाज तेणे पयलींच तांकां मिटींग घेवन जे स्टाफाक 10 लाख तरी कलेक्शन जावं जाय अशें म्हणून सांगलें। जो फोंडेचो आमदार आसा, लोम आमदार, आमी मंगळाराक ताका आमी घेराव घालतले। रिटायर्ड जावन जे हे पदाचेर बसोन जी आमची कोणाची पळय प्रमोशनां ब्लॉक करता वो दुसऱ्या भुरग्यांक ह्यो बारीक नोकऱ्यो मेवतल्यो आसल्यो रिजल्टंट वेकन्सी लोवर मोस्ट पोस्टाच्यो त्यो ब्लॉक करता। म्हणून आमकां जाणा जावन घेवंक जाय तांकां एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वॉलिटीज कितें आहा पळय त्यो जेन्ना जेन्ना एक मनीस कोणाकूय एक्सटेंशन मेवतलें तेन्ना हे गोवा गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज एसोसिएशन त्या ऑफिसा लागीं वचोन ताजें डिसग्रेसफूल फेलिसिटेशन करता। आता पळया गोंयांतल्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो। संवसारीक फार्मसी दिसा निमतान गोंयचे केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट असोसिएशनान गोंय फार्मसी कॉलेजीत आयतारा जागृताय कार्यावळ दवरल्या। सोमारा हेल्थ कॅम्प जातलो। All over the world we are celebrating the World Pharmacist Day. Pharmacist plays a major role in the healthcare system by a connect between the patient and the doctor. In that regards we have a consumer awareness program on Sunday, that is at Goa College of Pharmacy from 10 to 1. Monday we have a health camp at the same Goa College of Pharmacy, that is from 8 to 1. गोंयचो नामनेचो न्यूरो सर्जन दोतोर प्रेमानंद रामाणीचो फोंडेच्या झरेश्वर सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळान भोवमान केलो। सुवाळ्याक मुख्यमंत्री पार्सेकार, आदलो मुख्यमंत्री रवी नाईक आनी आमदार विष्णू आशिल्लो। आयुष्यात यशस्वी होण्यासाठी सर्वात प्रथम म्हणजे स्वार्थी वृत्ती आणि गर्व यांना नष्ट केलं पाहिजे। खेडेगावामध्ये जन्म घेऊन आज एका जगातल्या 12 जगप्रसिद्ध अशा न्यूरो सर्जनमध्ये त्यांचा समावेश करतो। आम्ही सगळे भारतीय एक धर्म आहे, ज्या प्रत्येक धर्माचे हिंदू मुस्लिम जाती सगळे धर्माचे लोक या एकटा येऊन ब्रिटिशांच्या विरुद्ध लढतात। आमच्या विरुद्ध लढतात। डॉक्टर रामाणीबद्दल हा विद्यार्थी जीवनापासून ऐकला। खऱ्या अर्थानं त्यांच्या सत्कारामुळे आमच्या कार्यक्रमाची शान वाढली आहे।
काणकोणां नव्या मार्केट बिल्डिंगेचें उक्तावण जालें. उक्तावण सुवाळ्याक उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस डिसोजा, रमेश तवडकार आनी पालिका संचालक एल्विस गोम्स आशिल्लो. 169 नगरसेवक तयार जाताले, तितूंतले खुबशे पन्ने आसतले, खुबशे नवे आसतले, पूण सगळ्यांनी ट्रेनिंग घेवपाची गरज आसा, नाल्यार काम करपाक शक्य जायना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इतल्यान खबरांची तर हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.